काणकोणा सध्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड वाल्यांचो अड्डो जाला। स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर चलतात ते चलतात, एक्शन ना ती ना, वेल्यान थळाव्यांक नॉयज पॉल्युशन आणि रोगराई। काणकोण विजन अँड मिशन ग्रुपान बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा आड खात्यांनी निवेदनां दिली। ब्रेस्तारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 5 कडच्या स्क्रॅप यार्डांची इन्स्पेक्शनां केली। काणकोणा वचत थंय बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड येतात आणि दिसपट्टो तांचो पसारो वाडत चल्ला। ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांक विचारपी कोण ना, कसलेच डॉक्युमेंट ना, वेल्यान थळाव्यांकडेन दादागिरी। सद्याक ना थोडे दीस राव म्हणले म्हाका स्टार्ट कशें केलें तर कोणा सांगून केलें स्टार्ट पयलीं सगळे अशेंच केलें न्हू सर कोण बी तुका बापायलें कांय काणकोणा खबसुरो न्हू सर म्हाका ते परमिशन नासतना कशें चलयता आमचे कितें आसपाय फाटल्यान कोण आसता एडिशन दिवप कन्फर्म जाला। आमचेर इतली भिरांत वाडला कित्याक आमगे नेबरा पयलीं सद्या डेंगू जालो आहा, तेका डेंगू मेळ्ळा। आमकां पयलें जायते म्हण जालें हे स्क्रॅप यार्ड हांवें रिक्वेस्ट केलें, बाबा ही तुगे गार्बेज आहा ती मातसो क्लियर कर, डिस्पोज कर तें खंय। वयल्यान ताका सांगलें थिंग वायर लासतो इलेक्ट्रिसिटीत। म्हाका दिसता तेमगे हे सगळे वर्कर्स आहाय ते डिपार्टमेंटा वचोन चोत्ताय आसतले हे जी वायरां मेळ आहाय ती। आनी तुम तर थिंग वयर रानात तर गेले न्हू, इतली मुगे पांया दोंपरा बरें मात सोकला म्हणल्यार मेण बोल्लो आहा। कसले मेण ते कळयताय वायर आहाय कळयताय आनी ती वायर काडटाय। ही जोडयलें म्हण जालें ना सर, तो वास इतू त्रास जाता, सफोकेशन जाता, सोसूंक जायना। एक दिसा अशेंच ताका रिक्वेस्ट केलें, बाबा हें मातशें बंद कर, तूं जाय तें कर म्हण तो म्हाका सारको म्हाका दिसलें हांव घांटी आनी तो आमगे हिंगा गोंयकार सारको। बाटली बिटली तुमी फोडनाका हें करनाका आमी कितली पोट सांगलें आमी तांकां, पूण कांय आयकना। तुमी कंप्लेन बी तशें कोणा केल्ली ना? हांव कंप्लेन बी करपाक गेलो ना। पूण आनी कसले त्रास जाता तुमकां? फाटल्यान तांगे बॅकिंग बिकींग खूब आसता, आमी खंय हें करपाक वता, आमगे आनी त्रास एक वास येता ह्यो त्यो। ब्रेस्तारा 5 कडेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन केले। बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा आड काणकोण विजन अँड मिशन ग्रुपान कॅम्पेन सुरू केल्या आनी तांकां खंयचीच ऑथॉरिटी तेजेर एक्शन घेना। ताका लागून आमी पयर थोड्या दिसां पयलीं एक मेमोरंडम दिल्लो ह्या स्क्रॅप यार्डा लागून, ते इलिगल आसा ते। तेंचे कडच्यान लोकांक एअर पोल्युशन जाता, नॉयज पोल्युशन जाता आनी ज्या चोरयेचे माल येता ते घेतात। हांगा कोणाल्या भाटांक कितें स्प्रिंकलर जावं, मशीन जावं किंवा आनी पायप जावं ते हाडप हांगा विकप। कोणाल्या खोपींतले आयदनां कसली म्हण ना, भाण मागीर जावं कोळसो जावं घागर कितें म्हण ना, जे गरीब लोकांले आसा तितले हांगा विकप आनी ह्या लोकांनी हांगा तेजी गुस्तार म्हणजे सगळ्या भितर घेवप आनी तेमी पयशे करप आनी तेमी मजा मारप। अशें तरेन लोकांक अशें हाल जाला की ताजी पुलीस कंप्लेन केल्यार काय जायना। कसलें लायसन ना तांकां आनी आमकां सगळें लायसन जाय पडटा। गव्हर्मेंट आलो हांगच्यान बेजारून वचपा आमी स्वता जमीन घेवन घर बांदून रावल्ले भुरगे, ते भुरगे आतां नाका म्हणटा आपल्या हांगा एक घाण सोंसपा जायना। ल्हान भुरगे आमगेली जाणटे मनशां सुखान रावचो रावूंक मेळना म्हळ्यार तांची रात जाल्ली अशें आमी दिसता। आमी कर्नाटकान खंय उबडी गोंयकार बांदला काय दिसता पयलें, अशें तांकां दिसता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। पणजे सुरू आशिल्ल्या फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धीबळ सर्तीत गोंयचे लिओन मेंडोन्स आनी अमेय अवधी जॉयंट लीडर आसात। 4 राउंडा उपरांत दोगांचे 4 पॉयंट आसात। बाकीच्या राज्यांतले 7 प्लेयरूय 4 पॉयंट घेवन जॉयंट लीडर आसात। टॉप सीड थेज कुमार बुधवारा ग्रँड मास्टर जातकीच सर्तींतल्यान फाटीं सरलो। गोंयचो उदेंतो बुद्धीबळ स्टार लिओन मेंडोन्सा आतां हे सर्तीत टॉप प्लेयर म्हूण पयल्या बोर्डार खेळ्ळो। ब्रेस्तारचे दोनूय राउंड लिओन जिखलो आनी आतां ताजे 4 पॉयंट जाल्यात। तसोच गोंयचो कुशळ प्लेयर अमेय अवधी बऱ्या फॉर्मान आसा, ताजेय 4 राउंडांत 4 पॉयंट जाल्यात। हेर राज्यांतले खेळगडे सौरव खर्डेकर, रामनाथन बालसुब्रमण्यम, मर्थनन KU, अनिल कुमार, राहुल वर्मा, जॉय लाजार आनी रोशन रमेशूय 4 पॉयंटांचेर आसात। अरविंद शास्त्री, संजय सिंधिया, अश्विन PJ, देवेश नाईक, सुश्रुता रेड्डी आनी मृदुहंस त्रिपाठी 3.5 पॉयंटां सयत दुसरे सुवातेर आसात। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।